20 टन तांदूळ आनी गंव जे गरीबांचे गरीब गोंयकारांक पीडीएस सिस्टमान मेळूंक जाय आशिल्ले ते कोण तरी व्हरून कर्नाटकान विकताले. थोड्यांक कोणाक धरल्या, पूण किंग पिन जो ह्या रॅकेटाचो किंग पिन आहा तो फरार आहा, तो एब्सकॉन्डिंग आहा. सो आतां पळया तुमी कितें जालां तें. कर्नाटकान आमचें उदक, म्हादयचें उदक व्हेलें तें व्हेलेंच. आतां तांदूळ आनी गंव जे गोंयकारांक मेळूंक जाय आशिल्ले, गरीबांतले गरीब गोंयकारांक, ते व्हरून कर्नाटकान विकूंक लागले. सिव्हिल सप्लाय यंत्रणा आणि ताच्या गुदावांतली कांडा परत एक्सपोज. हे फावट राशनाचो गोंयचो तांदूळ टनाचे टन ट्रकांनी कर्नाटकात. क्रायम ब्रांचीन रेड मारून कांय जाणांक उखल्ले. क्रायम ब्रांचीन कुर्टी, बोरये आनी कुणय गुदावांचेर रेडी मारल्यो. नागरी पुरवण खात्याच्या गंव तांदळा सयत चोरांक अटक केल्या. कुर्टी तांदळाचे 127 जाल्यार गंवाचे 170 साक जप्त. बोरये तांदळाचे 227 जाल्यार गंवाचे 43 साक जप्त केल्यात. कुणय तांदळाचे 330 जाल्यार गंवाचे 40 साक जप्त केल्यात. तिनूय केशींनी मेळून 5 जाणांक अटक केल्यात. 2 जाण फरार. मुख्यमंत्री म्हणटा हो प्रकार केन्नासान सुरू आशिल्लो ताची चौकशी जातली. सिव्हिल सप्लायचो जो सगळो केस ऑलरेडी आमच्या काल क्रायम ब्रांचान केल्ली. आज तेंच्यांनी आपलो स्टॉक एक्शन घेता आसतना ताका सगळी शॉर्टकम्स येयली. केस रजिस्टर ऑलरेडी केला, तेजी इन्क्वायरी जातली वॉटेवर जे कितें जालां त्या विशयाचेर. आतां सगळो तेंच्यानी रिपोर्ट घेतल्या उपरांत कळटलो. एकदा रिपोर्ट घेता. लास्ट टायम सिव्हिल सप्लाय अशेंच जालें. नागरी पुरवण मंत्र्याक क्रायम ब्रांचच्या रेडी विशीं खंय कांयच खबर ना. आयज आयकूंक येता ती रेड जी जाली पळय क्रायम ब्रांचाची, तितूर तांदूळ खूब कर्नाटका वचून विकल्या, सेल केल्या गुदावाचे आनी धरल्या तांकां. त्या विशयी कितें तुमकां इन्फॉर्मेशन? खबर ना. आमच्या इन्स्पेक्टरान दुसऱ्या इन्स्पेक्टरान धाडला स्पेशल. कितें म्हणटा कितें ना हेच्या फुडें जरी आमचे इन्स्पेक्टर, आमचो सिव्हिल सप्लाय इन्स्पेक्टरूय इन्स्पेक्शन करतात घोडोवन हेजे फेर प्रायस शॉपाचे. आनी आमचो आतां आमी जे फ्लायंग स्क्वॉड हें करतले तेय करतले तेंच्या वांगडा. तेंच्या वांगडा करपाना वेगळें करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.